त्याच दिसांनी श्रावण म्हयनो जो आसता त्या दिसांनी हो सप्ताक आमी सुरू जाता आनी हिंदू धर्माचो जो फंक्शन म्हणजे कार्यक्रम जो आसा हिंदू धर्माचो ह्या हाच्यान सुरू जाता म्हणजे सप्ताक जेन्ना सुरू जाता तेन्ना हिंदू धर्माचो कार्यक्रम हो सुरू जाता। आता 18 तारखेक सप्ताक आणि त्याच्यानंतर जे काही कार्यक्रम आमचे सुरू जातले 18 तारखेच्या पहिली म्हणजे आदल्या दिसा नागपंचमी दिसा जो कार्यक्रम आमचो सुरू जातलो तो म्हणजे आमचे शुद्धीकरण सगळें देवळाचें शुद्धीकरण मागीर जे श्रीफळ दवरपाचें ते 18 तारखेक दवरतले आमी 18 तारखेक श्रीफळ दवरतले त्या आदल्या दिसा जे महारुद्र आसता त्याच्या महारुद्रा नंतर हे सुरू जाता सप्ताक आणि 18 तारखेक हे श्रीफळ दवरून त्याच्यानंतर आमचो सप्ताकाची म्हणटा ती सुरवात जाता आणि सप्ताकाच्या निमित्तान म्हणजे वर्ष पद्धती प्रमाणे आमी सगळे असे कार्यक्रम घडोवन हाडटा की ह्या वर्सा आमी बरे बरे कार्यक्रम घडोवन हाडले। ह्या वर्सा उत्सव समितीन बरे बरे कार्यक्रम म्हणजे नवे कार्यक्रम आमकां नवे नवे गायक प्रत्येक जे पारवाले आसा तेंचे कडसून नवे नवे कार्यक्रम ह्या वर्सा सगळ्यांक पळोवंक मेळटले। ह्या वर्सा देवळाची सुद्दां आमची सेंट्रल कमिटी तर्फे एक सुंदरशे सुशोभीत असे नोंदणी केल्ले आसा। खरेंच एक उमेदीची गोष्ट संपूर्ण गोंयकारांक सांगूंक सोदता की मुद्दम तुम्ही येवन हे देवळाची सुशोभीकरण जी केल्ली आसा पळयात। ह्या वर्सा आमी नवो नवो कार्यक्रम करपाचो ठरयला। ह्या वर्सात आनी एक म्हणजे मुद्दम ह्या वर्सा जे जाणटे लोक आसतले तेंच्या खातीर स्पेशली आमी एक स्पेशल लायन करून संपूर्ण लायन दोन्ही लायन बंद करून आमी ते जाणटे मनीस जे आसतले किंवा महिला किंवा बायलां जी आसतली तेंच्या खातीर स्पेशली आमी दोन्ही लायनी बंद करून भितर सोडले जातले। लोकांनी कोणेच गर्दी करची न्हू, सगळ्यांनी बरे भशेन दर्शन देवाचे घेवचे। सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की सगळे जाणांनी सप्तकाक येवचे आणि बरे भशेन सुंदर अशें दर्शन तुम्ही घेवचे। व्हडलो कार्यक्रम जो आसतलो तो कसो तुमचो कार्यक्रम आसतलो तो हांव प्रकाश गांवचाक सांगता। आमचो ट्रेजरर की ताणें सगळो कार्यक्रम हो वाचून दाखयचो। ज्यांचे कडेन खऱ्यांनीच प्रॉब्लेम आसा त्यांच्या बरोबर एक मनशाकूय आमी भितर सोडटले त्यांच्या बरोबर आणि सपोज जर त्रास जाता कोणाकूय जाल्यार आमी दोन्ही लायनी बंद दवरून तांकां आमी भितर घेतले। जेन्ना सप्ताक सुरू जाता आमी बरोबर 12 थंय श्रीफळ दवरता। त्या टायमाचेर आमी 11 जे लोकांक भाविक आसतले तेजेर मातशे गर्दी करचे न्हू। 11 ते 2 जायसर ते भाविकांक जे दर्शन आसतले ते मातशे बंद आसतले आणि तशेंच हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कडेन मागता आमचे जे वेल विशर आसा ते मागीर आमदार आसूं मंत्री आसूं तांकां सगळ्या कडेन विनंती आसा तेंच्यांनी मातशे वेळ काडून मागीर 2 नंतर आमची देवपुजा सगळे कार्य जाल्या नंतर त्यांनी येवचे अशें हांव तुमच्या मार्फत तेंच्या कडेन आव्हान करता जेणे करून थंय गर्दी चड जावची ना। जशें शिरगांव जाता तशें स्टॅम्प पॅड जावचें ना हे आमी लक्षांत दवरून आणि आमी थंय विविध कमिटी काडलेले आसा। आमचे कमिटी मेंबर्स आसा थंय आमी टायमींग तांकां दिल्लो त्या टायमाचेर आमचे कमिटी मेंबर आसतले आमचे 200 मेंबर आपूण थंय सगळे गर्दी करचे ना। आमच्या कडेन जो टायमींग दिला त्या टायमाचेरूच ते रावतले आणि सगळो कार्यक्रम जातलो। दुसरें म्हणल्यार समाप्ती वेळार तुमी समाप्तीच्या वेळाचेर सुद्दां आमी जे गोपाळ कालो जाता त्या गोपाळ काल्याक आमी फक्त 50 ते 70 लोकांकूच भितर एंट्री करतले। सगळ्यांक आमी भितर घेवपाचे आमचे विचार आसा की सगळ्यांक आमी एंट्री दिवचे ना भितर जेणे करून चड भितर गर्दी जावन चड कितें बोवाळ जावचो न्हू अशें आमचे कडेन आमी तशें सेंट्रल कमिटी आणि आमी तशें केल्ले आसा डिसिजन घेतलेले आसा ते बोवाळ जावंक जायना म्हणून आमी तेंच्यांनी मातशें ते बंधन ते बाळचे 50 ते 70 लोकूच तेंचे भितर येवन आपलो गोपाळ घालो कितें आसा तो त्यांनी दिंडी घालून समाप्ती करची। पाराच्या वेळार जेन्ना देवळान भजन चालू आसता तेन्ना पार जेन्ना येता तेन्ना कितके लोकांक अशें धाडटले बॅच सिस्टम केला कितें केला कित्याक की एकदम सगळे लोक भितर येवपाक सोदतात प्रत्येक पाराचे केला आमी की जे पाराचे हा प्रत्येकाक आमी 70 लोकांकूच भितर घेवपाची अरेंजमेंट केला आणि तांकां 70 बॅचेस दिल्या आमी आणि त्या प्रमाणे ते हँडल करतले। आमी तेंचे पार कमिटी जी आसली तांकां आमी स्पेशली मिटींग घेतल्या आणि प्रत्येकाक सांगलें की तुमकां 70 पासेस दितले आणि त्याच्या 70 लोकांकूच आमी भितर घेतले कारण ह्या वर्सा आमकां तितली गडबड करपाची ना कारण लोकांची गर्दी आसता लोकांक खूब वेळ भायर उबे रावचे पडटा त्या खातीर 70 लोकांक तांकां टायमिंगूय दिला 5 ते 7 मिनटां भितरूच तेंच्यांनी आपली दिंडी घालची आणि काबार करची। आमचे शेटये बंधू जे आसा ते बऱ्यापैकी कार्यक्रम हाडटा। हे नागपंचमी आमचे पयली काल फाल्यां महारुद्र हे जातले सुरवात जातली त्यानंतर सांजे बरोबर 6 वरांचेर गायनाचो कार्यक्रम बरवे हांगा पुण्याच्यान येतली तेजो गायनाचो कार्यक्रम जातलो। खास असो कार्यक्रम वर्सा ते बंधू आमचे शेटये बंधू जे आसा ते आमकां हांगासर हे करता ऑर्गनायज करता त्या कार्यक्रमाकूय हांव सगळ्यांक विनंती करता त्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी आवर्जून उपस्थित जावचे। नाव प्रियंका बर्वे समितीचे अध्यक्ष सेक्रेटरी ट्रेजरान सांगितल्याप्रमाणे
सगळ्या प्रोग्रामाची तुमकां तांणी कल्पना दिल्या आनी सो फार सगळी वेवस्था जी आसा ती हाजे प्रमाणे प्लॅनिंग प्रमाणे चल्ल्या. फाल्यां पर्यंत सगळें कंप्लीट जातलें, बँड ऑर्गनायज सगळं जालां. एवरीथींग हॅज बीन ऑर्गनायज, सो देर इज नो इशू. आमकां मेन सेक्युरिटी आनी हेजे पुलीस आनी कलेक्टरा बरोबर मिटींग जाली, सावथ गोवा कलेक्टर हांची मिटींग जाली. लास्ट इयर पळय तांणी कितें सेक्युरिटीचे प्रोटोकॉल दिल्ले, द सेम प्रोटोकॉल वी आर फॉलोईंग दीस इयर ऑल्सो. दॅट यू पीपल आर ऑल्सो अवेर, त्या दिसा तुमी आशिल्ले तेन्ना. सो त्या बेसिसार सगळ्यांक चलता. सो आतां ओन्ली देवा कडेन मागता की पावस पडचो न्हय, तर लोकांक तितलें दर्शन घेवंक मेळचें म्हणून. आनी आमचे तर्फे काय ना, आमी गेल्या वर्सा ती पद्दत केली की बिकॉज ऑफ द सेक्युरिटी रिजन्स अँड अनसर्टनिटीज की इन्शुरन्स करपाचो म्हणून. तो ह्या वर्सा जातलो, अजून आमी फायनल हें करून फाल्यां पर्यंत सगळें फायनल जातलें तें, कित्याक 2 दीस सुटी आयिल्ल्यान तांकां प्रोपोजलां दिवपाक लेट जाला. सो इट शूड, बट इट विल बी इन प्लेस. दॅट इज अल्टिमेट. दामबाबाक नमन करून सगळे पत्रकार बंधू आणि भगिनी त्यांचे स्वागत करता. आयज आमी पत्रकार परिशद घेता. 127वो श्री दामोदर भजनी सप्ताह उत्सव आमी मनयता. त्याची फाल्यांसून आमचो सांजचो कार्यक्रम चालू जातलो. ताजे उपरांत श्रीफळ जे आसा ते 18 तारखेक 12 सुमार आमी दवरतले. ताजे उपरांत श्री दामोदर सप्ताहाची उत्सव आमचो सुरू जातलो. उत्सवाच्या निमतान सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. तशेंच आमचे शिखर समितीचे अध्यक्ष त्यांचे स्वागत करता. आमचे उत्सव समितीचे अध्यक्ष भरत कुलगांवकर यांचे स्वागत करता. तशेंच आमचे खजिनदार प्रकाश गांवस यांचे हांव स्वागत करता. तशेंच आमचे उपाध्यक्ष प्रशांत लोटलीकर यांचे हांव स्वागत करता. आणि आमचे उत्सव समितीचे अध्यक्ष यांचे कडेन मागता तांच्यांनी फुडलो जो आमच्या सप्तकाची रूपरेषा ती कशे तरेन जातली तेजेर उलोवप करचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.